कॅनरा रोबेको या कंपनीच्या वतीन हायच्या CSR ॲक्टिव्हिटीच्या अंतर्गत सायकल डिस्ट्रीब्युशनच्या ह्या कार्यक्रमाक खास करून ज्यांच्यानी इनिशिएटिव्स घेतलो आणि हो कार्यक्रम आमकां हांगा घडोवन दिलो माझे मित्र गोविंद गावस, ताजे बरोबर आयिल्ले ताजे फ्रेंड्स संकेत प्रभुदेसाय आणि सूरज साळगांवकर, आमचे दोन्ही सरपंच, पुण्या सरपंच, आमोण्या सरपंच, माझ्या व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे आमचे कावन्सिलर्स, सुर्ला सरपंच बाब चंद्रकांत, मयेन सालिया बाबी, आनंद आणि MS रवींद्र भवन, खूप व्हडा संख्येन हांगासर आपल्याक सायकल मेळटली म्हणून आयिल्ले माझे विद्यार्थी आणि बाकी मोगाळ भाव आणि भयणांनो. चवथीक 4-5 दीस उरल्या, त्या सुवातेचेर चवथीच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा. पण हांव 1-2-3 गजाली म्हणजे प्रणव ह्या प्रोजेक्टाचो आमच्या प्रोजेक्ट मॅनेजर आशिल्लो, अपॉइंटेड बाय गोविंद, पण हांव मुद्दाम कळपाक जाय म्हणून सांगता. ह्यो सायकली दिता आसतना खंयसरूच म्हणजे कोणी पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स करूंक ना. बऱ्याच जाणांक दिसतलें अरे हांवें नांव दिल्लें जाल्यार ते दादले आहले म्हणून. हांवें मुद्दाम कळपाक जाय म्हणून तुमकां सांगता. आमी आयडेंटिफाय करपाक लायले स्कुलाक ज्याची अत्यंत गरज कितें आसा, ज्याच्या घरात मोटरसायकली ना, गाडी ना, सायकल ना, कांयच ना, अश्यो फॅमिलीज आयडेंटिफाय. सेकंड क्रायटेरिया, ताका घरा कडल्यान स्कुलाक येवपाक, ज्याच्या स्कुला कडेन कंटिन्युअसली येवपाक बस ना, म्हणजे ताका कदाचित ही सायकल खरेखरूच ताका सायकल आपल्या घरात आयल्या उपरांत एक व्हेकल आयली त्याच बरोबर आपल्या घरा कडल्यान इस्कॉलान वचपाक ती सायकल यूज जातली. दिस इज द सेकंड क्रायटेरिया. आणि रिकमेंडेशन जे आसा हे प्रत्येक स्कुलांतल्यान दिल्ले. आमी कोणा कडल्यान डायरेक्ट रिकमेंडेशन घेवंक नाशिल्ले, स्कुलां कडल्यान आमी रिकमेंडेशन घेतलेले आणि त्याच क्रायटेरिया उपरांत स्कुलांतल्यान घरा कडेन पावपाक आणि आर्थीक परिस्थिती ह्यो दोनूय गजाली घेवन ते लिस्ट शॉर्ट लिस्ट केला. एप्रॉक्सिमेटली आज सांगण्यानी परस 167 सायकल्स भुरग्यांक आमी दिता. हितूंतल्यान 2 गजाली जातल्यो. एक म्हणजे तांची फिजिकल फिटनेस, ही कायमची फिजिकल फिटनेस उरपाक तांकां मदत जातली. दुसरी गजाल, त्यांचो टायम जो आसा इस्कॉलांत चलत वचपाचो हो टायमूय सेव जातलो निश्चितच. म्हणजे हांव कॅनरा रोबेको ह्या कंपनीचे खूप खूप अभिनंदन करता. 167 फॅमिलींनी पयले फावटी कसली तरी व्हेकल पावतली हे चड म्हत्वाचें आशिल्लें, तें चड इम्पॉर्टंट आशिल्लें. आमी सदांच पळयता ज्याच्या घरात व्हडली कार आहा ताका सायकलीचें म्हत्व ना, पण ज्याची सुरवात सायकलींतल्यान जातली. हांव मुद्दामून कित्याक सांगता, ज्या भुरग्याची सुरवात ही इन फ्युचर सायकलींतल्यान जातली, तो फुडें म्हणजे फुडें 2 व्हिलर आसतली, 4 व्हिलर आसतली, आपल्या बळाचेर घेवपाची ताकद ताच्या कडेन क्रिएट जावची, ती ताकद ताच्या कडेन निर्माण जावची. आनी तितक्याचेरच न्हय तर इन फ्युचर आज ताका आमी कॅनरा रोबेकोच्या वतीन सायकल डोनेट करता. ताणें इच्छा अशी दवरची 10 सायकली हांव डोनेट करपाक शकतलो. ही ताकद, ही जिद्द त्या भुरग्याक दवरपाक जाय आणि ही स्पिरीट त्या भुरग्यां मदीं आसची. आमच्या भुरग्यांचें एड्युकेशन आसतलें, आमच्या भुरग्यांचें हेल्थ आसतलें. सदोदीत वेगवेगळ्या एक्टिविटींतल्यान आमी तांकां मदत करीत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीची मदत ही वेगवेगळ्या CSR कंपनींतल्यान जातली. हांव देव बरें करूं म्हणटा कॅनरा रोबेको आणि बाब गोविंद गावस म्हजे मित्र, जे सदोदीत गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटी आयज पर्यंत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागात गेली 7 ते 8 वर्सां जे कंटिन्युअसली वेगवेगळ्यो एक्टिविटी आणि ग्रामीण भागांतल्यान सदोदीत करता आसतना तें दिसता आपुणूय बी खंय तरी म्हणजे समाजाक कितें तरी देणें लागता. ह्या भावनेंतल्यान सदोदीत वेगवेगळ्यो एक्टिविटी स्पेशली विथ द एड्युकेशन आनी हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी ते करता. हाज्याय फुडें जे आमचे नेणी भुरगे आसा तांकां खरेंच गरज आसा, त्या भुरग्यांक तांच्यांनी सायकली फुडल्या 3 म्हयन्यांनी म्हणा किंवा 6 म्हयन्यांनी तुमी आमचे ह्या प्रोजेक्टाचे कॉर्डिनेटर बाब प्रणय हाज्या कडेन कोण जर अशा पद्दतीचे नेणी भुरगे चुकून उरले आसत जाल्यार निश्चितच संपर्क करचे, ज्यांच्या माध्यमांतल्यान आमी ज्या भुरग्यांक गरज आसा तांकां इन फ्युचरूय बी अशा पद्दतीच्यो सायकल्स दिवपाक शकतले. हांव परत एकदां जे चवथीच्यो तुमकां उमोनीत परबी दिता आणि आज खास एक्टिविटी जी हांगा घडोवन हाडल्या. हाच्या व्यतिरिक्त उरलेले भुरगे आमकां नवदुर्गा हायस्कूल पाळये हांगासरूय उरलेले भुरगे रावल्या, त्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं. धन्यवाद दोतोर, तुमचे मोलादीक अशे विचार हे प्रत्येकाच्या काळजान सदांच उरतले अशी आशा बाळगता. फुडल्या सुवातेर हांव आमचे जी 10 नांवां आसा तेंच्यांनी भुरग्यांनी फुडें येवपाचे सायकली घेवपाक. साखळेसून वंश नारायण नायक
आणि विस्मया नायक यांच्यानी फुडें येवचे. हरवळ्या चिन्मय वेंगुर्लेकर आणि मंजुला रमेश मळी. कुडणेसून किरण रमेश देविदास आणि समीरा फाळकर. नावेलीसून कुशल लक्ष्मीकांत गावस आणि सोमेश सोमनाथ गावडे. आमोणेसून अनुज फोंडेकर आणि अनुष्का परब यांच्यानी फुडें येवचे. आपल्याक जाय त्या कलराकडे रावपाची ती सायकल तुमची. सायकल दिसतो ना बरं. कशी घेवपाची न्ही सायकल. घेऊया आणि एक दोरी आहे. असं असं तीन येले बाकीच्या उरल्या तांकां मेळटले. हे फक्त फोटो काडू आता ते उरलेले आपल्याक मेळचे ना म्हणून. प्रणय प्रत्येकाची कॉर्डिनेट कर आणि प्रत्येकापर्यंत सायकल दे. ओके.